होणजूण पंचायत वाठारांतल्या लोकांक पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. फाटले 7 म्हयने जाले उदक येनाशिल्ल्यान लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. फाटल्या म्हयन्यांत उदकाचो प्रस्न घेवन लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घातिल्लो. लोकांक स्वताचे पयशे खर्च करून टँकराचें उदक विकतें घेवचें पडटा. गरीब परिस्थिती आशिल्ल्यान आमकां दर खेपे उदक विकतें घेवपाक परवडना अशें थळावे सांगतात. हे विशीं थळाव्या आमदारान दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक गायस होता. उदकाचो घोट ना, आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना, आमी उदकाक रडटा अशें. इकतें उदीक खंयचें घेतले? पयशे आसांक नाका, पयशे आसांक नाका आमचे कडेन इकतें उदीक घेवपाक. सदां उठा टँकर आफयल्यार टँकर येना. सांगा म्हाका हें कितें? सदां उठान हें कितें? म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येना. सगळो लोक म्हाज्या उदीक व्हरा. आतां वर्स जालें, बिलां खंयची फारीक करूं? ती कोण फारीक करतलो बिलां? बिलां कित्याक धाडटा? आता किती सांगला 7 महिने जाले सर. आता किती सांगला तेंच्यांनी? कोण मेळ्ळा आमकां वयर? तनय सर आत्ता आयला न्हू. तो सांगला आपूण आतां ते काम चालू आहा, काम कंप्लीट करता, तुमकां उदक येतलें 4 दिसांनी. 4 दिसांनी आतां काम चालू आहा टाकयेचें. तेन्ना त्या टाकयेचें उदीक काम चालू जाल्यार तुमकां उदीक येतलें. अशें सांगून आमी आतां 1 म्हयनो जालो येवन गेल्ली. त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी दिलायलाशीन गेली, ते कळंगोटी गेली, पयलें तेका खूब आम्ही त्या एका ह्या लोकां कडेन गेले. ते सांगले मार्च एंडिंगान तुम्ही सॉल्व करता. मार्च सोंपलो, एप्रील सोंपलो, मे सोंपलो, अजून क्षमो येना. आमचे पयले मे खंय उदीक येना पळय. तेन्ना ते सुपाय सुद्दां हाडलो. त्या सांगलें एका दिवस सोड म्हणून. खंय उदीक हांगा मागीर आमी हांगा येयले. हांगा म्हणून 10 दिसांनी सॉल्व करता. फाटल्याक 1 म्हयनो जालो हांगा येयले आमी. 7 महिने असं क्षमो उदकलो ना. 7 महिने 1 म्हयनो जालो. न्ही हॉटेल पण असं न्ही हॉटेल येतात तांकां सगळं जागे पंचायत धिराजा लोबो आणि हे पंच आमचे पंच कितें म्हणटा तुमचे? पंच कितें म्हणटा? पंच आयकून घेयना आनी आमदारूय काय आयकून घेयना. 10 दिसांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून सांगलेलो. मातसो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सारको करता म्हणून आमकां तनय सर आतां मेळ्ळे हांगा. आपूण म्हणून मिडियाच्या फुड्यान येयना, तुमी सराक मेळा म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलां तें तुमकां सांगता. सोनार केणीन जो प्लांट आसा तो आतां सद्या काम बंद आसा. ते जाल्या उपरांत हांकां सारकें उदीक येतलें अशें तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.